हांवें कांयच मागनासतना देवान म्हाका सगळें दिलें. ताकाच आर्गां आनी ताकाच दिनवास. आयज आमी देवाचे उपकार आठवपी, देवाची तुस्त करपी कविता समजून घेवया. कवितेचें नांव देवा म्हज्या देवा. कविता रचपी भोमानेस विजयानंद गायतोंडे. हांचो जल्म जबलपूर गांवांत मध्य प्रदेशांत जालो. तांणी हिंदी, इंग्लीश आनी कोंकणी भाशेंत गितां रचून आकाशवाणीचेर सादर केल्यान. इश्टानू, भारत हो विशाल आनी रंगीत असो देश. भारताचो वेगवेगळो रंग म्हळ्यार वेगवेगळ्या भारतीयांच्यो वेगवेगळ्यो भासो, तांची न्हेसपाची, जेवणा खाणाची, जेवपाची पद्दत वेगवेगळी. इतलेंच न्हय, भारतीयांक वेगवेगळे धर्म पाळपाक संविधानान सवलत दिल्ली आसा. भुरग्यांनू, देवाक मानप म्हळ्यार सकारात्मक दृष्टिकोन आपणावप वा बरे विचार आपणावप. द व्हेरी थॉट ऑफ गॉड हेल्प अस टू बिलीव इन पॉझिटिव्हिटी. देवाच्या मोगाचो, देवाच्या आदाराचो अणभव घेवपाक हे कवितेचे एक एक कडवे बारीकसाणेन वाचून ताचेर नियाळ करूया. देवा म्हज्या देवा, देवा म्हज्या देवा, तूं सगळ्यांचो आदार रे. तुका चिंता आमची सगळ्यांची, तूं सगळ्यांत आसा रे. देवा म्हज्या देवा, तूं सगळ्यांचो आदार रे. देव आमचो रचणार, तोच आमकां रचता आनी सांबाळटा. ताका आमचो हुस्को म्हळ्यार चिंता, काळजी आसा. तोच आमचो आदार वा आलाशिरो. देवाचे आसणे आमकां पावला पावलाक अणभवूंक मेळटा. देव सगळ्यांत आसा. सोबीत ही सकाळ, सुकण्यांचो आवाज, शीतळ वारो, फुलां पानांचो सुवास, हे सगळे जे सोबीत सुंदर, ही तुजीच माया रे. देवा म्हज्या देवा, तूं सगळ्यांचो आदार रे. ही सगळी सृष्ट ताणेंच निर्मिल्या. ही सोबीत सकाळ, हो सुकण्यांचो आवाज, हो शीतळ वारो आनी ह्या फुलां पानांचो सुवास ताचेच मायेन, ताचेच दयेन वा ताचेच कृपेन आमकां फावो जाला. कोणय राम म्हणटात, कोणय कृष्ण म्हणटात, कोणय जेजू आनी कोणय अल्ला म्हणटात. नांवां रुपां तुजी जायतीं आसलीं तरी तुवें सगळ्यांक सांबाळला रे. देवा म्हज्या देवा, तूं सगळ्यांचो आदार रे. आमी भारतीय देवाक वेगवेगळ्या नांवान वा रुपान वळखतात. कोण ताका जेजू म्हणटा, तर कोण कृष्ण, राम वा अल्ला म्हणटात. ही ताची रुपां वेगवेगळीं आसलीं तरी शेवटाक तो एकूच. तोच देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. इश्टानू, जेन्ना आमी आमच्या आवय बापाय कडेन कितेंय मागतात, तेन्ना आमचो आवय बापूय तें आमकां बऱ्याक पडटलें जाल्यार दितातच. केन्ना केन्ना घरचे परिस्थितीक लागून वा गरिबीक लागून जर आवय बापूय त्या वेळार आमकां तें दिवंक शकलो ना जाल्यार तांचें काळीज भितरले भितर रडटा. हाचोच अर्थ असो की आमचो संवसारी आवय बापूय आमकां जाय तें दिता वा जाय तें दिवपाक
तळमळटा वा कश्ट काडटा जाल्यार आमचो देव जो सगळोच बरो तो आमकां जायत्यो बऱ्यो गजाली कित्याक दिवचो ना? ह्या खातीर देवाचेर भावार्थ दवरप गरजेचें. देवाचेर भावार्थ दवरप म्हळ्यार सकारात्मक चिंतना बाळगप. तुज्या लागीं देवा आमी मागू कितें? आमी सगळीं तुजीं, हें सगळें तुजें. दिवचेंच जाल्यार दी देणें आमकां, तुज्या पांयां लागीं रावचें. देवा म्हज्या देवा तूं सगळ्यांचो आदार रे. हे कवितेंतल्या भुरग्यांक देवाच्या गुणांचो अणभव आसा आनी ह्याच खातीर ती म्हणटात, देवा तुजे लागीं आमी मागू कितें? तुवें आमकां सगळें दिलां. आमी सगळीं तुजीच. दिवचेंच जाल्यार तूं आमकां तुज्या पांयां लागीं म्हळ्यार तुज्या राज्यान सासणाच्या सासणान जिवपाचें देणें फावो कर. हे कवितेक चाल लावून गावपाचें श्रेय व्हडपण भोवमानेस उल्हास बुयांव हांकां फावो जालें. चलात तर ही कविता भोवमानेस उल्हास बुयांव हांच्या सुरान चाल लावून शिकुया. देवा म्हज्या देवा तूं सगळ्याचो आधार रे. देवा म्हज्या देवा तूं सगळ्याचो आधार रे. तुका चिंता आमची सगळ्याची, तूं सगळ्याक आसा रे. तुका चिंता आमची सगळ्याची, तूं सगळ्याक आसा रे.
सगळ्याचो